friends, good evening and welcome back to my channel. So friends, आज 17 Feb आणि आज म्हापसा कार्निवाल. ओके, सो आम्ही आता कार्निवालाक वचपाची. टायम जाला 4 o'clock. ओके, 4:45 म्हणल्यार तो स्टार्ट जाता. सो हांव बाबा आंतोनी मामी वयता. आमकां लागीत न्हू थंय, हिंगा चलोन पावल्या आमी रोखडीच. ओके, सो आमी तिगाय जाणां वचपाची. सॉरी, आमी चौगाय जाणां वचपाची. ओके, डॅडी म्हणटा तो फ्लोटा भारी आसतलो आनी या आमी फ्लोटा बरी वचोंक ना, बट आमी पळोवपाक वयतात. ओके, सो तुमचेशी हांव शेअर करतलें थोडेशे फ्लोट्स दाखयता तुमकांय बीन. ओके, आनी हे व्हॅलेंटायन्स डेयाचें डेकोरेशन काडूंक न्ही दवरलां हांवें थोडे दीस, कित्याक हेका आहा तें न्हू आमचे हेका टायल्स आहा न्हू वॉलाक, सो ताका लागून म्हणलें आसूं न्ही. ओके, आनी बरें बी आहा तें पिड्यार जावना, वारें बी वचोंक ना तेजें, सो ताका लागून. ओके, सो हे भाशेन हांव रेडी जाल्यार, बाबा आंतोनियो बी रेडी जाल्या आनी आमी आतां भायर सरता. एक्चुली म्हाका घेवपाक जालो इंट्रो भायर, बट म्युजीक चलता भायल्यान, सो मागीर कॉपीरायट्साक लागून हांवें म्हटलें नाका, हिंगासरच घेतलें भितरूच म्हणून. ओके, ताजे पयलीं तुमकां फ्लोट्स दाखयता थोडेशे पळय, ना जाल्यार मागीर डायरेक्टली सकयल वचून मेळटा तुमकां. ओके, सो चलो आमी फ्लोटाक या आनी कार्निवालूय बीन पळोवया हे फावटीचो कहो कितें आहा पळय तो. ओके, सो चलो आतां भायर सरता आनी तुमकां मेळटा.